नाही कसो म्हण तूं म्हाका तें म्हाका एकूच समजना की पयलीं म्हाका दिसता गोंयकारान ह्या तकलेंतल्यान पयलीं काडून उडोवपाक जाय की काँग्रेस पक्षान कसिनो गोंयांत हाडूं ना जाल्यार म्हाका हे सगळे भारतीय जनता पार्टी लोकांनी सांगचें कित्याक जेन्ना फर्स्ट कसिनोक अप्रुवल दिला तेन्ना मनोहर पर्रीकर कॅबिनेटान ना मरे सो मनोहर पर्रीकर काँग्रेसी जॉयन जाल्लो फर्स्ट कसिनोक जेन्ना अप्रुवल दिला तुमी एवरी टायम हो क्वेश्चन विचारता म्हजो आतां उलटो तुमकां हे लोकांक गोंयच्या जनतेक प्रश्न आहा की फर्स्ट अप्रुवल दिलें तेन्ना मनोहर पर्रीकर कॅबिनेटान मंत्री आशिल्लो सो मनोहर पर्रीकर काँग्रेसी जॉयन जाल्लो सो हाऊ कॅन यू से काँग्रेस ब्रॉट द फर्स्ट कसिनो इन गोवा ते तुमी काडपाचें आतांचें उत्तर हे बीजेपी लोक पळय परत परत सांगता तांणी काडपाचें बिकॉज मनोहर पर्रीकर वॉज द पार्ट ऑफ दॅट कॅबिनेट सो इट कॅनॉट बी अ काँग्रेस गव्हर्मेंट मनोहर पर्रीकर वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट कॅबिनेट मातशें आर्कायव्जान वचून चॅक करा वॉट आय एम मनोहर पर्रीकर वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट गव्हर्मेंट नाशिल्लो आय एम नॉट सेइंग चीफ मिनिस्टर कॅबिनेटान नाशिल्लो अरे कॅबिनेटान मंत्री नाशिल्लो हांव मुख्यमंत्री खंय म्हणला जे सरकार तेन्ना आशिल्लें तातूंत मनोहर पर्रीकर पार्ट आशिल्लो काय नाशिल्लो त्या सरकारान मनोहर बीजेपीचे पाठिंबो आसून तें सरकार आशिल्लें सो तें काँग्रेस सरकार कशें म्हणपाक शकता तूं अरे बट हाऊ कॅन यू से इट इज अ काँग्रेस गव्हर्मेंट दॅट मीन्स इन दॅट केस मनोहर पर्रीकर काँग्रेसी जॉईन जाल्लो तर इफ यू आर सेईंग दॅट वॉज अ काँग्रेस गव्हर्मेंट देन he have joined Congress then in that time. आणि तो सरकार उडयतकूच जेन्ना मनोहर पर्रीकर वॉज बीइंग सोन इन फुडल्यान खंयच्या कासिनोचे ओनर बसुल्लो तर आर्कायव्जान काडून पळया तुमी कॅसिनो अप्रुवल दिले ते राणे सरकारान तेन्ना फर्स्ट राणे सरकार आशिल्लो तेन्ना म्हाका दिसता ताजें उत्तर ताणें तुगे प्रश्नाचें उत्तर दिलां की तुवें विचारिल्लें तें काँग्रेसीन हाडूं ना आनी हे फुडले वाडयले कोणें मागीर बंद करा मरे ते अरे 2012 तुमीच बशिल्ले मरे भायर कसिनो बंद करता म्हणून आतां 12 वर्सां जालीं मरे तुमी कितें दुसरी इंडस्ट्री कितें हाडली गोंयचो कल्चर काबार करून उडयलो तुमी पणजेचो कल्चर काबार करून उडयलो तुमी हे कसिनो ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे आमचे गोंयकारांचें कल्चर हे टुरिस्ट जे गोंयांत येता तांकां आमी हें दाखोवपाचें थँक्यू